उसकय गावात बेकायदेशीर डोंगर कापणी चालू आसा अशी थळाव्यांनी परतून कागाळ केला. फाटीं मे म्हयन्यांत थळाव्यांनी फ्लायिंग स्क्वॉड पंगडाक आफोवन डोंगर कातरपाचें काम बंद उडयल्लें. मात आतां परतून हे बेकायदेशीर डोंगर कापपाचें काम चालू केलां आनी आदल्या परस चड डोंगर कापून अतिक्रमण केलां अशें थळावे सांगतात. आणि आमी हांगासर हे सायटीन येयल्ली आहा. हेजे पयलीं येयल्ली मेळाचे 20 तारखेर हांगासर येयलेली हिल कटिंग स्टार्ट जालेलें. आमकां कंप्लेन येयले, सो आमी फ्लायिंग स्क्वॉड आपयले. तेन्ना तेंचे स्टॉप नोटीस हाडलेलो तेंकां. सो तेन्ना काम बंद आहलें. तेजे उपरांत परतून आमकां आयज परतून फोन येयलो. तेन्ना आमी येयले परतून तेणीन पळय हिल कटिंग केलें, आनीक एनक्रोच केलां. इन स्पायट ऑफ नोटिसींग देम आनी एनक्रोच करून आनीक भितर आनी आयज परतून फ्लायिंग स्क्वॉड आपयले आमी. तेणीन भितर वचोन इन्स्पेक्शन केलां आनी आमी जेन्ना पुलिसाकूय आपयलें कित्याक आमकां भितर घेयनासलें कोणूच. ID प्रूफ मागता हें मागता तें मागता करून मागीर परतून PSI येयलो आनी तेणीन भितर वचोन हें केलां आनी पळय जाल्यार फूल आनी कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. सो आतां परतून नोटीस हाडटलें तेंकां. TCPची कोण इन्स्पेक्शनाक येयलेले? TCPचे फ्लायिंग स्क्वॉड तेणीन धाडलेले, तेंकां आपयल्यार आनी भितर वचोन तेंच पळयलें तेणीन एनक्रोच केलें की लास्ट टायम तेंच येयलेले. सो दे ऑल्सो हॅव सीन द डिफरन्स. पयलें कहें आहलें आनी आतां कहें आहा पळय तें आमकां भितर घेवंक ना तेणी. कितें आहा तें करिना जाल्यार आमचें गोंय इलें हांव अशेंच काबार जातलें. आनी मेन कितें आमचे जो लोक आहा, आतां तुमी पळयत जाल्यार हिंगा वयर हे वाटेन हे 2 प्रोजेक्ट्स आसात, सोपेले आनी हे सगळे रेजिडंट्स आहात. दीस पीपल इन फ्युचर वील बी इफेक्टेड, बट पीपल somehow people are not doing anything. See, the property is there, the encroachment is not a question. The question is they don't have hill cutting permission and they do 17 they have not complied with. थिंगा परमिशन ना तांचे कडेन. ती परमिशन नासता तुका कन्स्ट्रक्शन ते करूंक जायना. बट आमच्या MLA हे टॉपीक आमच्या असेंब्लीन काडलेले. बट आय डोंट नो वॉट द मिनिस्टर्स आर डुईंग, वेदर सम एक्शन इज इनिशिएटेड ओ आमचो MLA उलयलो आनी ते आयकलें एक्शन घेता आनी तोहेच बसले. पीपल आर सफरींग हियर. एट द एंड ऑफ द डे आमचे नेक्स्ट पिळगी आहा पळय दे आर गोइंग टू सफर. आतां घोडेक लोक कोण कितें दिले 1-2 रुपया घेतले ओगी रावतले. म्हटल्यार नेक्स्ट जनरेशन जे आहा पळय ते येवन रस्त्यार रडटले.